that there's a lot of ongoing work that is in the pipeline that is going on. May not be there out on the field, but it is in process. So it is my priority to get those works done first. कितें आहा तें फॉलोअप करून सीएमान अश्योरन्स दिल्लेलो आसा की तेणें म्हापशा खातीर आपूण स्वताक लक्ष घालतलो and he will monitor things on a daily basis. So he has assured me that support. So by the time this term is, the remaining 3 years are over, he has assured me full support that all pending works, all works that are in the pipeline will be completed. How do you see Sudhir Kanodia? He is a strong opponent. He is very close to all of us. I think he's been one of the best candidates Congress has got in the last couple of elections. So it's going to be a good, challenging election. How emotional are you after your dad's demise, Yes. For me, it is an experience altogether. It's a brand new experience. So I've been coming here to this office for the last 2 or 3 elections. So for me, being in the seat in the limelight is something entirely new. There's this sudden confidence that I have got, and I don't know where it is coming from, but I'm sure it is my father from above who is guiding me in the right direction. And I'm sure that he will be there this entire time with me. If elected, what will be your first priority for Maharashtra? First thing that I will look into is the bus line. Just the bus stand? Yeah, then the Ravindra Bhavan, decongesting Maharashtra, water supply, power, roads. There's many things that will be noted in the manifesto soon. He has worked with my father, so I mean I was not involved directly in his political career. Maybe the last 8 to 10 years is when I have got involved. So there has been a relationship that he has shared with my dad for the last 22 years because he was there during municipal time. So तशेंच तो डॅडी वांगडा आसलो. So म्हाका दिसता he knows each and every ward, he knows the entire constituency well. So I'm going to focus on my election and my campaign and what I'm going to do. I'm looking to work together along with the people of Mapusa so that we all together work for a stronger Mapusa. So that is my agenda, that is my priority. That being said, let's move forward. ही सदोदी जी आसा ही कार्यकर्त्यांची पार्टी सदां सांगता आनी आमी पळयता आमचो फाटल्यान हांगासर माजी उपमुख्यमंत्री म्हापशेचो आमदार बाप्पा फ्रांसीस डिसोजा उर्फ बाबूश हो भारतीय जनता पार्टीचो कार्यकर्तो आशिल्लो, भारतीय जनता पार्टीचो लिडर आशिल्लो, मायनॉरिटी लिडर. आमी गोंयांत जेन्ना मायनॉरिटी फेस म्हणून पळयताले आसत जाल्यार सेकंड लिडर म्हणजे मनोहर भाईच्या उपरांत उपमुख्यमंत्री पद पार्टीन जर पयले फावटी कोणाक दिले आसत जाल्यार ते फ्रांसीस डिसोजा बाबूशाक दिले. पुराय गोंयभर ही वळख आशिल्ली. आमी पळयता की काही कालांतरान ताचेर हो टर्म पुराय करपाक शकले ना आनी तेन्ना आमी भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय नेतृत्वात निर्णय घेतलो, पार्टीच्या स्टेटीच्या नेतृत्वात निर्णय घेतलो की आमी हे फावटी आमचे भारतीय जनता पार्टीचे लिडर कैलासवासी फ्रांसीस डिसोजा हांचो पूत बाब जोशुआ डिसोजा ताका टिकेट दिवपाक जाय जी फाटलीं कितलींशींच वर्सां ताच्या बरोबर तो पार्टीचें काम करता, ताच्या बरोबर काम करता आनी स्वता कावन्सिलर आसा, फाटलीं 2 वर्सां कार्यकर्त्यांच्या बरोबर आसा, ताका कामाची सगळी म्हायती आसा. सगळे कावन्सिलर्स भारतीय जनता पार्टीचे मंडळ त्या सगळ्यांचें मत आमी सगळे आत्मोवन घेवन आमी जोशुआक टिकेट दिवपाचें ठरयलें. आमकां खूब खोस भोगता कारण आमी फ्रांसीस डिसोजा उपरांत तुका टिकेट दिता आसतना आमी म्हापशा मतदारसंघात काही कामां जर उरलेलीं आसत सुद्दां जाल्यार ती पुराय करपाक जोशुआ ती फुडें व्हरतलो आनी निश्चितच सरकाराचो तेंको ताच्या बरोबर आसतलो आनी सरकारा कडल्यान सगळ्या ह्या मतदारसंघाचो पूर्ण विकास हो कंप्लीट करपा खातीर आमी जोशुआ बरोबर आसा. सर फ्रांसीस डिसोजा रुपान फाटले 20 वर्सां खंय तरी म्हापसा मतदारसंघ फाटीं उरलो अशें म्हणटात. जोशुआच्या रुपान खंय तरी परत फुडें वयतलो. गजाली वेगवेगळ्यो आसतल्यो. आमी पळयता की जेन्ना डेवलपमेंट करपाक जाय, विकास कामां करपाक जाय, ताका खुबश्यो गजाली आसता. म्हणजे ताका जमनीचो प्रश्न म्हाका खबर आसा कारण फाटल्या 5-6 वर्सां हांवूय पळयतालो की रवींद्र भवन राजीव कला मंदीर हांगा जावचें, रवींद्र भवन हांगा जावचें, बट जमनीचो प्रश्न आसा. फ्रांसिसाकूय दिसतालें की तें जावचें म्हणून
पण तो विषय खंय तरी जमीन नासल्या कारणान जावपाक शकनासलो. उरलेली कामां जी आसतली बस स्टँडाची कामां ऑलरेडी तेणी फुडें व्हेल्या. म्हाका खबर आसा कारण GSIDC चेअरमॅन ह्या नात्यान कारण खंयचोय प्रोजेक्ट जो आसा पळय न्ही हो आयज नाल फुडलो आनी फाल्यां जालो असो नासता. त्या प्रोजेक्टाच्या फाटल्यान 3-3 वर्सां 4-4 वर्सां कामां करची पडटा. म्हाका निश्चितच खबर आसा बस स्टँड आसतलो किंवा म्हापसांतले वेगळे विशय आसतलो. इवन दो फ्रांसिसाचो प्लॅनिंग आशिल्लो की हांगासर मास्टर प्लॅनिंग जावचें तेंय बी इन पायपलायन आसा. हांवें सांगता हेजो अर्थ कारण GSIDCचो चेअरमॅन आसतना हांवें बारीकायेन पळयतालो. फाटल्या 2 वर्साच्या कार्यकाळांत स्वता आमचे माजी मुख्यमंत्री मनोहरभाई पर्रीकर हे आजारी आशिल्ले, फ्रांसीस डिसोजा हे बरे नाशिल्ले. त्या खातीर 1 वर्साच्या कार्यकाळांत खरें म्हणजे हो डेव्हलपमेंट थोडोसो फुडें वचूंक शिकोवना. पण ताचें विजन हें निश्चितच आसा. आमी म्हणटा की कॅपिटल पणजे उपरांत म्हापसा ही आर्थीक कॅपिटल उत्तर गोंयची आसा आनी ती त्याच पद्दतीन डेव्हलप जावची हाच्या खातीर बाबुशेचें स्वप्न आशिल्लें आनी तें स्वप्न पुराय करपाक म्हापशेच्या सगळ्या लोकांनी म्हणजे जोशुआची साथ दिवपाक जाय, कमळाची साथ दिवपाक जाय, भारतीय जनता पार्टीची साथ दिवपाक जाय. निश्चितच आमकां उत्तर गोंयची कॅपिटल म्हणून आमकां म्हापसा शहर हें विकासाच्या दृश्टीन आमी एकदम बरें शहर करपा खातीर सगळ्यांचो साथ हो आमकां लाभतलो. साधारणशी 22 वर्सां एकनिश्ठ रावलेले सुधीर कांदोळकर आयज तुमकां प्रतिस्पर्धी आसा तेचो फरक खंय तरी आमी सुधीर कांदोळकराकूय सांगिल्लो की आमच्या बरोबर राव. पार्टी निश्चितच कार्यकर्त्याचो विचार करता. सुधीर कांदोळकराचोय आमी खरें म्हणजे वेगळ्या पद्दतीन विचार करचे आशिल्ले. बट तांणी तें डिसिजन जें आसा फास्ट घेतलें ताजेर म्हाका कांयच उलोवपाचें ना. बट तरी सुद्दां भारतीय जनता पार्टीचे इतर सगळे कार्यकर्ते एक संद आसा तुमकां दिसून येतले. सगळे जाण कोणूच भारतीय जनता पार्टीच्या पासून फारकत घेवना. पूर्णता जोशुआच्या बरोबर आसा, जोशुआच्या बरोबर प्रचारान आसा. पार्टीचे जेन्ना जेन्ना मेळटल्यो जाता तेच्या बरोबर आसा. त्या खातीर भारतीय जनता पार्टीचे पूर्ण मंडळ आनी कार्यकर्ते हे एक गट्टा आनी एकत्र आसा. त्या खातीर निश्चितच आमकां परत एकदा कार्यकर्त्यांच्या बळाचेरूच आमी हो विजय जो आसा हो आमचो निश्चित जाल्लो आसा. भारतीय जनता पार्टीचे पुराय म्हापसा मतदारसंघातले लोक हे शेवटी भारतीय जनता पार्टीचेर प्रेम करता, मोग करता म्हणून तर गेली 20 वर्सां बाबुशेक निवडून दिता. पण येता तो काळ जो आसा हो जोशुआक योग्य पद जें आसा हें म्हापशेकारां खातीर मेळटलें. हांव जोशुआ खातीर म्हणना, हांव परत सांगता म्हापशेकारां खातीर आनी म्हापशेच्या डेव्हलपमेंटा खातीर जोशुआक हें योग्य पद मेळटलें.